Welcome to Garden of Glory. In Philippians chapter 2 verse 1 to 18, Paul invites us to live in unity, to put aside selfish ambition and be clothed with humility. He points us to Jesus, who humbled himself and became a servant, and now calls us to shine like stars in a dark world, holding firmly to the word of life with joy. फिलिपकारांक पत्र 2 वळी 1 ते 18. जेजूची देख ल्हानविकाये वरवीं व्हडपण. क्रिस्ताच्या एकवटांत तुमच्या जिविताक घोटाय मेळटा मू. तो तुमचो मोग करता म्हूण जाणा जावन तुमकां बुजवण मेळटा न्हय. एकूच पवित्र आत्मो तुमी घेतला न्हय. तुमकां एकामेकाची ओपुरबाय आसा आनी एकामेकाची कोनवाळाय दिसता मू. तशें जाल्यार एक चिताची, एकाच मोगाची, एकाच मोनाची आनी एकेच खुशेची जायात. तेन्ना की तुमी म्हाका सारको दादोशी करतल्यात. स्वार्थी आशेन कांयच करूं नाकात. सुकी बोडाय करूं नाकात. पूण खालतेपणान दुसरी तुमचेवून ओरती म्हूण धरात. आपापल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात. पूण दुसऱ्याक कितें फायद्याक पडटलें तें पळयात. जेजू क्रिस्ताच्या मोनांत आनी काळजांत आसलें तेंच तुमच्या मोनांत आनी काळजांत आसूं दी. देवाच्या सोयंबाचो तो, पूण देवाची गोत ताणें आशेन सांबाळून धरूंक ना. आपणाकूच खाली केलो. मनशाचें सारकें घेतलें. गुलामा आकार धरलो. मनशांचे गोतीन जियोन ल्हानवीक विनम्र तो जालो. मरण, खुर्साचें मरण आपणाचेर घेय पर्यान देवाक तो खालतो जालो. देखूनच देवान ताका उंच स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी नांव ताका दिलें सगळ्या नांवांवून व्हरतें. म्हणून आतां चोर रोचना स्वर्गार, पृथ्वेर, पाताळांत जेजूच्या नांवा मुखार साश्टांगी वंदन करूं आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण परगोट करून सगळ्यो जिबो उमाळ्यान देवा बापाक महिमा दिवं. संवसाराच्या काळोखाचेर जिगजिगीत नोकेत्रां. म्हणटोच म्हज्या प्रितीच्यानो, हांव तुमचे मदें आसलो तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक खालती आसल्यात. तेच भाशेन आतां हांव तुमचे थंय पयस आसतना तुमी खालती आसची अदीक गरज. आनी तुमची पूर्ण सुटका तुमकां मेळचे खातीर भियोवन आनी कांपून प्रयत्न करीत रावात. कित्याक म्हळ्यार आपली मोगाची येवजण शार्ती पावयसर खुद देव तुमचें मन थीर करीत आसा आनी त्या प्रमाणे जियोंक तुमकां बळ दीत आसा. गुणगुणून वो विवाद करिनासतना कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुमी निरोपराधी आनी निर्मळ देवाचीं भुरगीं जावंक पावतल्यात. खोटे आनी बासकोळ पिणके मदें खोत नासलोली जिगजिगत्या नोकेत्रांवरी तुमी संवसारांत पोरजळूंक जाय. आनी जिविताचें उतर तांकां दितना तुमी तांचे मदें मळबार
जिगजिगत्याल्या नोकेत्रां सारकीं जावंक जाय. अशें तुमी चलशात जाल्यार सगळे म्हजे प्रयत्न आनी कश्ट निर्फळ जावंक नात म्हूण क्रिस्ताच्या दिसा म्हाका अभिमान भोगूंक कारण आसतलें. खरेंच देवाक भेटयल्या तुमच्या भावार्थाच्या योजनांचेर म्हजें रगत वारोवन समर्पण करचें पडलें तर हांव खुशाल आनी तुम्हा सगळ्यां बराबर हांवूय संतोश भरीत जातलों. तशेंच तुमी खुशाल जावन म्हजे बराबर संतोश भरीत जायात. Paul calls the church to unity, love, and humility. He points to Christ as our perfect example. Though he was in very nature God, he chose to humble himself, taking the form of a servant, and became obedient to death, even death on a cross. Because of this, God exalted him and gave him the name above every name, so that every knee will bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Paul urges us to work out our salvation with reverence, knowing that God is at work within us, giving us the desire and the power to do what pleases Him. As we live without grumbling and hold firmly to the word of life, we shine like stars in a dark world, bringing joy to others and glory to God. Let us pray. Lord Jesus, thank you for showing us the way of humility and service. Help us to put others first, to work out our faith with gratitude and awe, and to shine as lights in the places you have placed us. May our lives bring joy to others and honor to your name. Keep us steadfast, humble, and full of your Spirit, until the day we rejoice with you in glory. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.